Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगचनो आता आम्ही थोडो वेळ कुटुंबा जिविताविषयी नियाळ करूया. हे वर्स पापा फ्रांसिसान कुटुंबाचे वर्स जावन आमकां दिला. अशें आसता ह्या कुटुंबा जिविताविशीं आमचो नियाळ जावन आसा. मोगाच्यान पयल्यान पयले कुटुंबाची बुन्याद जावन आसा. कुटुंबा जिविताचे बुन्याद जावन आसा लग्नाचो संस्कार. जेजून दिल्ल्या 7 सक्रामेंतां पैकी लग्नाचो संस्कार एक जावन आसा. जेजून दिल्ल्या 7 सक्रामेंतां पैकी लग्नाचो संस्कार एक जावन आसा. गावदेम एस्पेस म्हणल्यार एक पपत्र आसा तातूंत नंबर 48 गावदेम एस्पेस नंबर 48 थंयसर अशें बरयलां. देव जावन आसा लग्न संस्काराचो घडणार. उडास्तोरा देव जावन आसा लग्न संस्काराचो घडणार मनीस न्ही. हांगासर आमी कितें आचरण करता ते फकत संभ्रम मात्र. ह्या संस्काराचो घडणार जावन आसा देव. आनी दुसऱ्यान आनी एक पपत्र आसा ते जावन आसा लुमेन जेन्सियम आनी नंबर 11 थंयसर अशें बरयलां. लग्न संस्कारा मुखांतर एकामेका जाणा जमच्याक एकामेकाचो मोग करच्याक आनी भुरग्यांचे देणे स्विकार कर तांकां ल्हान व्हड करच्या खातीर देवान आपोवणें दिलां. पळय मोगाच्या भावांनी भयणीनो, लग्न संस्कार म्हळ्यार एकामेका जाणा जमचे, एकामेकाची जबाबदारी घेवची, एकामेकान मोगान जियोवचें जावन आसा. आनी ताच्या की वर्त्या रितीन थंयसर बरयलां भुरग्यांचे देणे स्विकार कर तांकां ल्हान व्हड करचें जावन आसा. वाचतांव आमी उत्पत्ती ग्रंथाचे अध्याय 1 वाक्य 20 आनी 8. उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 20 आनी 8 थंयसर देव अशें म्हणटा, वाडा आनी सडा संसार बरा, वाडा आनी सडा संसार बरा म्हूण. पळय मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, एक मिसांव देवान हर एका काजारी जोड्यांक दिला. आदी मागा आमची पुर्वज ह्या मिसावाक ते विधेय जावन जियेली. आदी पळया कुटुंबांत 10-5 भुरगीं आसली. भुरग्यांची ग्रेसकाय कितली दुबली काय कुटुंबांत आसल्यार भुरग्यांची ग्रेसकाय कुटुंबांत आसली. पूण आतां कितें जालां, पयशांची ग्रेसकाय आसा, भुरग्यांची ग्रेसकाय ना. भुरग्यांची ग्रेसकाय ना. एक चुकल्यार 2 ताच्या की चड भुरगीं आमकां कुटुंबांनी आज पळोवंक मेळनात. देखून मोगाच्या भावांनी भयणो, एका रितीन देवाचे मिसांव संपूर्ण करचे खातीर आज आमी चुकोवन पडले हांव म्हूण येता. देखून जेन्ना देव आमकां भुरग्यांचे देणे दिता ते आमी मोगान स्विकार करया, मोगान आमी स्विकार करया. कॅनन लॉ म्हळ्यार कातोलीक पवित्र सभेन दासच्या रुली आनी रेग्र्यांचो बूक. थंयसर नंबर 1050 थंयसर अशें बरयलां. काजराचो सक्रामेंत जावन आसा एक सल्लो. काजराचो सक्रामेंत ते एक कॉन्ट्रॅक्ट न्हय म्हणजे मोगाच्या भावा आनी भयणीनो. कॉन्ट्रॅक्ट म्हळ्यार आमकां कळीत आसा, एक बिल्डींग काणकोणच्याक कॉन्ट्रॅक्ट काण घेता. जावं पुरो 1 या 2 वर्सां. ते बिल्डींग जाल्ल्या उपरांत ताका त्या संस्थे सांगता थंयसर संबंदी सोंपता. तशेंच आमी एका संस्थ्यांत काम करच्याक कॉन्ट्रॅक्ट करता. जावं पुरो 20-30 वर्सां आनी तो कॉन्ट्रॅक्ट संपल्या उपरांत आमचो संबंदी थंयसर सोंपता. पूण लग्नाची वेत मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, ते कॉन्ट्रॅक्ट न्हय. उडास्तोरा लग्नाची वेत कॉन्ट्रॅक्ट न्हय, बगार तो एक सल्लो जावन आसा. सल्लो जावन आसा मोगाच्या भावा आनी भयणीनो. हांव 4 या 5 वर्सां ह्या व्यक्ती सांगता जियेतलो, ताच्या उपरांत म्हज्या जिवितांत कश्ट आयल्या वेळार त्या व्यक्ती सांगता जियोंक साध्य जाल्ल्या वेळार हांव त्या व्यक्तीक सांडून ताचे तावन पयस सरतलो. न्हय मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, काजारी संबंद कॉन्ट्रॅक्ट न्हय, बगार सल्लो जावन आसा. जिवितांत कितले कश्ट पिडा अणवरां बेजारा येवन दित
एकामेका विश्वासी रावन जिवंक देव आपोवणे दिता. त्याच कारणाक लागून कातोलीक पवित्र सभेंत डिवोर्स या विच्छेदन म्हणलो शब्द ना. उडास दवरा कातोलीक पवित्र सभेंत डिवोर्स या विच्छेदन म्हणलो शब्द ना. वाचता आमी मालाकी प्रवादेचो ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 16. मालाकी प्रवादेचो ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 16. थंयसर देव म्हणटा हांव लग्न विच्छेदनाचो द्वेष करता. हांव लग्न विच्छेदनाचो द्वेष करता. पळय म्हज्या भावांनी भयणीनो, विच्छेदन म्हणलो शब्दच आमी कातोलीक पवित्र सभेंत वापरिना. देखून कुटुंबांत आमी जियेत आसतना एकामेका विश्वासी रावन माया मोगान सोंसणीकायेन आमी आमचें कुटुंब बांदून हाडया. काजारी जिवीत बांदून हाडया. खंडीत जावन देवाची बेसांवां कृपा आनी आशिर्वादां आमच्या कुटुंबाचेर देंवोन येतली. उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 20 आनी 7. उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 20 आनी 7. थंयसर आमी वाचता देवान तांकां दादलो आनी स्त्री जावन रचले. पळय ह्या देवान हेर मनजातींक रचता आसतना तांकां दादल्यो आनी स्त्रियो जावन रचल्यो. एकाचे चड दादल्यांक एका जागी चड स्त्रियांक देवान रचता आसतना सांगता रचले. पूण जेन्ना देवान मनशाक रचले, उत्पत्ती पुस्तक अध्याय 1 वाक्य 20 आनी 7 म्हणटा एका दादल्याक आनी एका स्त्रियेक रचले. आदांक येवे खातीर देवान रचले जावन आसा आनी तशेंच येवेक आदां खातीर रचले जावन आसा. तांकां तिसऱ्या व्यक्ती सांगाता संबंध बांदून हाडूंक देवान रचूंक ना. तशेंच काजारी सक्रामेंता मुखांतर हर एका दादल्याक ताच्या स्त्रिये खातीर देवान रचला आनी त्या स्त्रियेक दादल्या खातीर रचला. आनी विश्वासपणाचे जिवीत जिवचे खातीर देवान तांकां रचला. तिसऱ्या व्यक्ती सांगता संबंध बांदून हाडच्याक देवान तांकां रचूंक ना. देखून लग्नाचो संस्कार एक पवित्र सक्रामेंत जावन आसा. म्हज्या मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, जर आमी पवित्र पुस्तक उक्ते करून वाचता तर पवित्र पुस्तकांत अशी पयली जोडी जावन आसात आदांव आनी येव. आनी ह्या आदांव आनी येवेच्या लग्नाक थंयसर फकत ते एक जाण मात्र आसले. आदांव, येव आनी देव. आदांव, येव आनी देव. तशेंच उगडास दवरा म्हज्या मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, हर एका लग्न संस्कारांत थंयसर फकत ते एक जाण मात्र आसात. पतीन आनी देव. पतीन आनी देव. देखून चवथ्या व्यक्तीक तुमच्या काजारी संबंधा भितर हाडी नाकात. चवथो व्यक्ती तुमच्या काजारी संबंधा भितर येता तो जावन आसा देवसार. तुमचे कुटुंब देसवाड करता तसलो देवसार जावन आसा. तुमचो संबंध नाश करता तसलो देवसार जावन आसा. ज्या कुटुंबान ते पवित्रपण नाश करचो तसलो देवसार जावन आसा. तुमचे ते विश्वासपण नाश करचो तसलो देवसार जावन आसा. देखून त्या चवथ्या व्यक्तीक आमी खंय दवरिजे त्याच जाग्यार दवरया. जागा आमी आमच्या कुटुंबा संबंधा भितर लग्न संबंधा भितर आमी ताका एंटरटेन करचे नाका. तशेंच म्हज्या मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, हेरांचे कुटुंब नाश करचे तसले देवसारी आमी जावचे नाका. हर एकल्या काजारे जिविताक आमी गौरव आनी मान दिवया. तांच्या त्या संबंधाक आमी मान दिवया. काजारी सक्रामेंताक आमी मान दिवया. तांचे थंय आसचे ते विश्वासपणाचे तेणे आमी सोरूंक प्रयत्न करचे नाका. मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, तुमच्या खासदाराच्या त्या पवित्र दिसा आल्तारी मुखार येवन कुर्सायल्या त्या जेजू मुखार रावून एका याजका मुखांतर तुमी दिल्ली भास जावन आसा. सुखांत तशें दुखांत, पिड्यान तशें भलायकेंत हांव तुका विश्वासी रावून जियेतलो. सुखांत तशें दुखांत, पिड्यान तशें भलायकेंत हांव तुका विश्वासी रावतलो आनी विश्वासी रावतले म्हणली भास तुमी दिल्या. देखून मोगाच्या भावांनी भयणो, हांगासर विश्वासपण म्हळ्यार कितें? या आमी उत्पत्ती ग्रंथाक अध्याय 2 वाक्य 20 आनी 4. उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 20 आनी 4. थंयसर देव म्हणटा दादलो आपल्या आवय बापायक सांगतलो आनी स्त्रिये सांगी तो एक जातलो आनी ती दोगी एक कूड जातली. दादलो आपल्या आवय बापायक सांगतलो आनी स्त्रिये सांगी एक जातलो आनी ती दोगी एक कूड जातली. विश्वासपण म्हळ्यार मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, एक कूड जावन जियोवचे. एक कूड जावन जियोवचे. जेन्ना तुमी संतोष पावतात, तुमचो संतोष तुमच्या पती या पतीने सांगितलो वांटून घेया.
जेन्ना तुमचो पती या पतीन कश्टार आसात बेजारार आसात एक कूड जावन त्या समस्येक तुम्ही परिहार सोदून काडा. देखून आमी वाचता कोरिंथकारांक बरयले पयले पत्र अध्याय 12 वाक्य 20 आनी 6. कोरिंथकारांक बरयले पयले पत्र अध्याय 12 वाक्य 20 आनी 6. थंयसर अशें बरयला, जेन्ना कुडीचो एक सांदो रडटा सगळ्या कुडीक दुखता. जेन्ना कुडीचो एक सांदो कश्ट जाता तेन्ना सगळे कूड कश्ट जाता. जेन्ना कुडीचो एक सांदो संतोष पावता तेन्ना सगळी कूड संतोष पावता. पळय मुगाच्या भावा आनी भयणो, जे तुमचे सूख आनी संतोष तुम्ही एकामेका वांटून घेवंक जाय. जेन्ना तुमचो पती या पतीन कश्टांत आसा एक कूड जावन त्या कश्टाक तुम्ही परिहार सोदून काडूंक जाय. गलातकारांक बरयले पत्र अध्याय 6 वाक्य 2 थंयसर सांत पावल बरोवन अशें म्हणटा, एकामेका सोसून वरात, एकामेका सोसून वरात. कितले कश्ट येवन दित अनवरां येवन दित एकामेका तुम्ही सोसून व्हरूंक जाय. तेन्ना तुम्ही देवाचे उपादेश पाळटल्यात. देखून म्हाका भावा आनी भयणीनो, जिवितांत कितले कश्ट येवन दित एकामेका विश्वासी रावया. विश्वासपणाचे कुटुंब आमी बांदून हाडया. आदी म्हाका आमचे पुर्वज जिवितांत कितले कश्ट आयल्या रे, कितली अनवर आयल्या रे, ते एकामेका विश्वासी रावन कुटुंबा जिवीत ते बांदून हाडटले. पूण मोगाचे न्हू, आतां आमकां थोडी पळोवंक मेळटा तसली, पूण सरावत आज सगळे कुटुंबाचे चित्रणच बदलला म्हूण येता. अनैतिक संबंध व्यभिचाराद्वारे आज सगळे कुटुंबां तुटून पडल्यात. कुटुंबांत असो पवित्र संबंध आज तुटून पडला म्हळ्यार ही चूक जमची ना. वाचता आमी सिराकाचो ग्रंथ अध्याय 20 आनी 3. सिराकाचो ग्रंथ अध्याय 20 आनी 3 वाक्य 18 आनी 19. थंयसर सिराक बरोवन अशें म्हणटा, आपल्या लग्न हातूंतला विरोध पाताक आदारता तो व्यक्ती आपणाकच म्हणटा, कोण म्हाका पळयता? म्हज्या भोंवतणी वण्टी आसात, खालोक म्हज्या भोंवतणी राजकर्ण आसा, कोणूच म्हाका पळयना. भोव पवित्र सर्वेस्पर देव म्हज्या पातकांक तो लक्ष दिवचे ना. ताचे बे फकत मनशांच्या दोळ्या मुखार मात्र, पूण सर्वेस्पराचे दोळे सूर्याच्या किरणाच्या की 10,000 वांट्यांनी श्रेष्ठ म्हणले ताका कळीत ना. पळय म्हाका भावा आनी भयणो, हांगा सर सिराक जागोवन आमा समेस्तांक तो जागयता आनी म्हणटा, सबार पोटी सबार संगती आमी आमच्या पतीक या पत्नीक कळनासतना करूंक पुरो, लिपोवन करूंक पुरो, लिपोवन आनी संबंद आसूंक पुरो, कितें वायट आमी करूंक पुरो. उगडास दवरा, देवाच्या दोळ्यांत आमकां कितेंच लिपोवन दवरूंक साध्य ना. देवाक सगळे कळीत आसा. देखून जडते दिसा देवा मुखार आमी उबी रावता आसतना आमी आदरल्या हर एक वायट करण्याचे आनी आमी उसरल्या हर एक वायट उतरांचे लेख थंयसर सर्गींच्या राजांत दिवंक जाय पडटले. म्हणटा मातवाचे शुभवात्मन अध्याय 12 वाक्य 30 आनी 6. तर मगाच्या भावा आनी भयणीनो, आमचे ते एक सवाल उदेवंक पुरो. मातेवाचे शुभवर्तमान अध्याय 20 आनी 2 वाक्य 30 थंयसर अशें बरयला, पुनर्जिवंतपणा दिसा थंयसर लग्न ह्या कसलोच संबंध आसचो ना. पळय म्हाका भावा आनी भयणो, आमी सर्गींच्या राजांत थंयसर गेल्ल्या वेळार खंडीत जावन देव आमकां म्हणचो ना, तुजो पती हांगा आसा, तुजी पत्नी हांगा आसा, तुजी बायल थंय आसा, तुजी भुरगीं थंय आसात, तुजी आवय थंय आसा, तुजो बापूय थंय आसा, तुजी इश्ट थंय आसात म्हूण खंडीत जावन म्हणचो ना. पूण देव आमकां एक सवाल करतलो, जेन्ना तुमी ह्या संवसारांत आसल्यात तेन्ना तुज्या बायलेक तूं विश्वासी रावलाय गे, तुज्या पतीक तूं विश्वासी रावलाय गे, तुज्या आवय बापायक तुवें मान आनी गौरव दिलाय गे, तुज्या भुरग्यांक तुवें भावार्थान वाडयलाय गे म्हळ्यार सवाल खंडीत जावन देव विचारतलोच. देखून म्हाका भावा आनी भयणीनो, ह्या सर सवालांक ह्या संवसारांत आमी जियेत आसतनाच जापी सोदून काडूंक जाय. विश्वासपणाचे मोगाचे जिवीत जिवच्या मुखांतर, आवय बापायक मान आनी गौरव दिवच्या मुखांतर, आमच्या भुरग्यांक भावार्थान वाडोवच्या मुखांतर देवाच्या ह्या सवालाक आमकां जापी दिवच्याक साध्य जाता. अमोरेश लतिशे म्हणले एक पत्र पापा फ्रांसिसान बरयलें जावन आसा. थंयसर नंबर 13 पापा फ्रांसीस बरोवन अशें म्हणटा, लग्न जावन आसा एका कुटुंबाची सेक्युरिटी सांडून आनी एका कुटुंबाची जबाबदारी घेवची.
लग्न जावन आसा एका कुटुंबाची सेक्युरिटी सांडणो आणि एका कुटुंबाची जबाबदारी घेवची. पळय मग न्हू लग्न सक्रामेंता मुखांतर आमी पळयता एक दादलो आनी स्त्री दुसऱ्या दुसऱ्या कुटुंबांत येवन सांगाताची येत आसतना, दुसऱ्या दुसऱ्या चिंतपाची येवन सांगाताची येत आसतना, दुसऱ्या दुसऱ्या संस्कृतीचे येवन सांगाताची येत आसतना कुटुंबा जिवितांतले सलिसायेचे न्ही. खंडीत जावन हर एका कुटुंबांत ते कश्ट आसलेच, समस्या आसलेच मोगाच्या भावा आनी भयणो. पूण उगडा आसतोरा आमच्या थंय आसच्या समस्यांक आमच्या कुटुंबाचेर आमी जैत व्हरूंक सोडचे नाका. आमच्या थंय आमच्या कुटुंबांत आसच्या समस्यांक आमच्या कुटुंबाचेर राजवडकी चलोवंक आमी सोडचे नाका. वगार आमच्या थंय असो मोग आमच्या कुटुंबाचेर राजवडकी चलोवंक जाय. मोगान आमच्या कुटुंबाचेर राजवडकी चलोवंक जाय मोगाच्या भावा आनी भयणीनो. देखून आमची कुटुंबां मोगा वयर आमी बांदया, मोगाचेर आमची कुटुंबां बांदया मोगाच्या भावा आनी भयणीनो. वास्तव आमी मातेवाचे शुभ वर्तमान अध्याय 7 वाक्य 20 आणि 4. मासेवाचे शुभ वर्तमान अध्याय 7 वाक्य 20 आणि 4 थंयसर जेजू म्हणटा जो कोण म्हणजे उतार आयकोन त्या प्रकार जियेता तो कडपाचेर घर बांदल्या बुद्धवंत व्यक्ती बरी. पावस आयलो, आवर सडले, जड बरे वाडले आणि त्या घराक मारले, पूण ते घर कोसळून पडोंक ना, कित्याक ते घर कडपाचेर बांदलें जावन आसा. जेन्ना आमी आमचे कुटुंबां मोग म्हणल्यार कडपाचेर बांदता तेन्ना कितले कश्ट येवन दी, ताणवार येवन दी, ते पिडा येवन दी, बेजार येवन दी मोगाच्या भावा आनी भयणीनो. आमची कुटुंबां नाच जावची नात, आमचे कुटुंबां नाच जावची नात, कित्याक आमी आमचे कुटुंबां मोगाचेर बांदून हाडल्या. जर मोगाच्या भावा आनी भयणीनो आमची कुटुंबां आमी समस्येचेर बांदून हाडता तर, जर आमचे कुटुंबां आमी समस्येचेर बांदून हाडता तर कितें जाता म्हणल्यार मातेवाचे शुभ वर्तमान अध्याय 7 वाक्य 20 आनी तो थंय जेजू म्हणटा मातेवाचे शुभ वर्तमान अध्याय 7 वाक्य 20 आणि 6 जेजू म्हणटा जो कोण म्हणजे उतर आयकना तो रेवेर घर बांदल्या हेड्डा बरी. पावस आयलो, आवर सडले, जड वारे वाडले आणि त्या घराक मारले आणि ते घर सत्यानाश जाले. पळय मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, जेन्ना आमी आमची कुटुंबां समस्याचेर बांदून हाडटा तेन्ना कश्ट येता आसतना, अणवार येता आसतना आमची कुटुंबां तुटोवन पडटली, आमच्या कुटुंबां नाश जातली. देखून आमी आमची कुटुंबां मोगाचेर बांदून हाडया. आनी कसलो हो मोग जावन आसा देवाचेर आमी आमची कुटुंबां बांदून हाडूंक जाय. जेन्ना आमी एकामेकाचो मोग करता देव आमच्या कुटुंबांनी वस्ती करता, आमच्या समस्यांक तो परिहार दिता. वास्तव आमी जो आमचे पहिले पत्र अध्याय 4 वाक्य 16, जो आमचे पहिले पत्र अध्याय 4 वाक्य 16 थंयसर आमी वाचता देव जावन आसा मोग, जो कोण मोग करता तो देवात आयलो. पळय मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, आमची कुटुंबां आमी मोगांत बांदून हाडया. पापा फ्रांसीस आपल्या पत्रांत अमोरेस लेतिशिया नंबर 90 आणि 4 थंयसर बरोवन अशें म्हणटा मोग फकत उतरांत तुमी दाखोवचे न्ही, बघा तुमच्या करण्या मुखांतर तुमी मोग करतात म्हणून तुमी दाखोवंक दिवंक जाय. फकत आई लावी म्हळ्यार पावना मोगाच्या भावा आनी भयणीनो. कुटुंबाची जबाबदारी घेवच्या मुखांतर, भुरग्यांची जबाबदारी घेवच्या मुखांतर तुमी कुटुंबाचो मोग करतात म्हणून दाखोवन दिवंक जाय. जो आमचे पहिले पत्र अध्याय 3 वाक्य 18 अशेंच म्हणटा मोग उतरांनी न्ही, बघा तुमच्या करण्यांनी तुमी दाखोवन दिवंक जाय म्हणटा. पळय मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, आज हे जाय की बेजाराय बघता आमच्या कुटुंबांक पळयत आसतना आज मोगाक चड महत्व दिवच्या बदलाक आमच्या कुटुंबांनी आमी पयशांक चड महत्व दिवन आसा. आज आमच्या कुटुंबांनी मोगाची भास उलोवच्या बदलाक आमी पयशांची भास उलोवन आसा. ज्या व्यक्ती लागीं पयशे आसात त्या व्यक्ती फाटल्यान आमी धांवता, त्या व्यक्ती फाटल्यान आमी धांवता, त्या व्यक्ती थंय संबंध बांदून हाडूंक आमी प्रयत्न करता, इश्टगात बांदून हाडूंक आमी प्रयत्न करता. ज्या व्यक्ती थंय कितेंच ना, ज्या व्यक्ती थंय कितेंच ना मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, जावंक पुरो म्हजो सुभाव या म्हजे सुभयण म्हजे सावय बापाय जावंक पुरो, जर त्या व्यक्ती लागीं पयशे नात त्या व्यक्ती थंय उलोवंक संबंध बांदून हाडूंक आमकां खुशी ना. असल्या एका समाजान आमी जियेवन आसा मोगाच्या न्हू. सबार कुटुंबां पयशां वयर बांदून हाडल्यात. जर आमी आमचे कुटुंबां पयशां वयर बांदून हाडटा तर खंडीत जावन आमच्या कुटुंबांत शांती समाधान आनी संतोष आसचें ना. थोड्या वर्सां आदीं हांव आयताराचे मिनिस्ट्रीक म्हूण एका फिरगर्जेक वेतलो आनी थंयसर मिसा उपरांत एक दादलो आनी स्त्री घोव आनी बायल ह्या जाका सरशी येतात आनी ती स्त्री ह्या जाका लागीं म्हणटा
फादर म्हाका ह्या व्यक्ती सांगता जियोंक नाका, फादर म्हाका ह्या व्यक्ती सांगता जियोंक नाका फादर. आनी ह्या जाक विचारता कितें जालें, आनी ती म्हणाली फादर हांव काजर जावन 5 वर्सां जाली, आज म्हणसर म्हज्या घोवान म्हाका भायर आपोवन व्हरूंक ना फादर, शॉपिंगाक आपोवन व्हरूंक ना, पिकनिकाक आपोवन व्हरूंक ना, मॉलाक आपोवन व्हरूंक ना, भायर भोवंक ताणें आपोवन व्हरूंक ना फादर. म्हजे फ्रेंड्स आसा तांच्या गोवा सांगता मॉलाक वतात, शॉपिंगाक वतात, पिकनिकाक वतात, भायर भोवंक वतात, पूण म्हजो घोव म्हाका खंय आपोवन व्हरिना फादर. आनी उपरांत ह्या जाक त्या दादल्या लागीं विचारता आनी दादलो म्हणटा वय फादर हांवें एक ल्हान कंपनींत काम करना आसा फादर, म्हाका मेळचे फकत 10,000 रुपया मात्र, आनी ह्या 10,000 रुपयांत हांवें म्हजें कुटुंब सांबाळीचें, म्हाका एक भुरगें आसा त्या भुरग्याच्या शिकपाक हांवें पळयचें, आनी तशेंच म्हजी प्रायस्त पिडेस्त आवय बापूय आसात तांकां हांवें पळयचें, तांच्या वखदाक हांवें पयशे खर्च करचे. अशें म्हणटा आसतना फादर म्हजे लागीं कितेंच उरना आनी तिका हांवें भोवंक तावन आपूण व्हरचें. वय म्हाकाच्या भावा आनी भयणो आज सबार कुटुंबांनी असली गणितां घडोवन आसात, सबार कुटुंबांनी आमी पयशांक महत्व दिवन आसा. देखून म्हाकाच्या भावा आनी भयणो मोगाक आमी महत्व दिवया. मोगाची ग्रेस्तकाय आज आमच्या कुटुंबांनी आसूंक जाय. जेन्ना मोगाची ग्रेस्तकाय आमच्या कुटुंबांनी आसा आमचे कुटुंब शांती समाधानान आनी संतोषान भरतली. वास्तव आमी तिमोथीचें पयलें पत्र अध्याय 6 वाक्य 10, तिमोथीचें पयलें पत्र अध्याय 6 वाक्य 10, दोडवासो मोगस सर वायटाचें मूळ जावन आसा. दोडवासो मोगस सर वायटाचें मूळ जावन आसा. देखून मोगाच्या भावा आनी भयणीनो पयशां फाटल्यान आमी जमचें नाका, पयशां फाटल्यान आमी जमचें नाका. जर आमकां नीज शांती समाधान जाय तर कुटुंबांत आमी मोगाक पयलो जागो दिवया. मोगाक आमच्या कुटुंबांनी आमी पयलो जागो दिवया मोगाच्या भावा आनी भयणीनो. तशेंच आमी पळयता सबार कुटुंबांनी जावं पुरो बायल या दादलो कामां थावन घरा येता आसतना पयलीं आमी पळोवचें त्या व्यक्तीन आज गाले हाडला म्हणून, तेज्या पॉकेटीन कितले पयशे आसात म्हणून. जर आमी तशें करता जाल्यार मोगाच्या भावा आनी भयणीनो आज आमी ते रावोंक जाय. कित्याक म्हळ्यार तो व्यक्ती सगळो दीस काम करन घरा येता आसतना तो घरांत शांती समाधान आशेता. अशें आसतना त्या व्यक्ती सांगता थोडो वेळ बसया, ताचे लागीं उलोवया, आयचो दीस कसो आसलो, मोगाची आमी कुटुंबां बांदून हाडया मोगाच्या भावा आनी भयणीनो. कोरिंथकारांक बरयलें पयलें पत्र अध्याय 13 वाक्य 4, कोरिंथकारांचें पयलें पत्र अध्याय 13 वाक्य 4 थंयसर अशें बरयलां, मोग जावन आसा सोंसणेक, दयाळ, मोग रागार जायना, आपलेच बाडाय उलयना, स्वंत आदाय सोदिना, अन्याय जाल्ले पळय संतोष पावना, बगार सत जिकल्ले पळय संतोष पावता, मोग सगळे बरो वचता, सगळं सत मानता, सगळें सोसून व्हरता. जेन्ना आमी आमचे कुटुंबां मोगांत बांदून हाडटा मोगाच्या भावा आनी भयणीनो आमचे कुटुंबां सर्ग जावन बदलतले. शांती समाधान संतोषाचे दिर्वे केन्नाच आमच्या कुटुंबांत उणें जमचें ना. देखून उगडास दवरया, पयल्यान पयलें आमची कुटुंबां मोगांत आमी बांदून हाडया. आनी दुसऱ्यान मोगाचें न्हू बोगसाण्याचे शेगूण एकामेका आमी कुटुंबांत जियेत आसतना बोगसूंक जाय. पवित्र पुस्तक म्हणलो कुटुंब आमी उक्ते करून वाचता तर हर एका फावटी देवान ताच्या भुरग्यांक बक्षिल्ले गणिता आमकां पवित्र पुस्तकांत वाचूंक मेळटात. पळय दावीद रायान पाताक आदारले, बशेबा विरोध पाताक आदारले, उरयाक ताणें जिवेशी मारलो, आनी जेन्ना ताणें पाताक आदारला म्हूण कळीत जालें तेन्ना देवा हांव तो बक्षाने मागता आनी म्हणटा सामुएलाचें दुसरें पत्र अध्याय 12 वाक्य 13 तो म्हणटा हांवें सर्वेस्परा विरोध पाताक आदारला आनी देव ताका बक्षिता. तशेंच जेजूच्या जिवितांत जेन्ना पेद्रू येवन जेजू लागीं विचारता मातेवाचें शुभ वर्तमान अध्याय 18 वाक्य 20 आनी 1, मातेवाचें शुभ वर्तमान अध्याय 18 वाक्य 20 आनी 1, पेद्रू जेजू लागीं विचारता जर म्हजो भाव म्हजे विरोध चूक करीत जाल्यार कितले फावटी हांवें म्हज्या भावाक बक्षूंक जाय. जर म्हजो भाव म्हज्या विरोध चूक करीत जाल्यार कितले फावटी हांवें म्हज्या भावाक या भयणीक बक्षूंक जाय. आनी जेजू जाप दिवन म्हणटा 7 न्हय बघा 7च्या 70 फावटी म्हळ्यार हर एका फावटी तुजो भाव या भयण चूक करता आसतना तुवें तुज्या भावाक या भयणीक बक्षूंक जाय. जे कितें जेजून उलयलें ते आपल्या जिवितांत ताणें करून दाखयलें. कुर्सार तो मरता आसतना वाचता आमी लुकाचें शुभ वर्तमान अध्याय 20 आनी 3 वाक्य 30 आनी 4, लुकाचें शुभ वर्तमान अध्याय 20 आनी 3 वाक्य 30 आनी 4 थंयसर जेजू म्हणटा बापा तांकां बक्षी. होय मोगाच्या भावा आनी भयणीनो त्याच जेजूची भुरगीं जावन आसची आमी कुटुंबांत जियेत आसतना एकामेका बक्षून जियोवच्याक
सांग पावली कोरिंदकारांक बरयल्या पत्रांत अध्याय 3 वाक्य 13 थंयसर तो अशें म्हणटा. कोलोसेकारांक बरयलें पत्र अध्याय 3 वाक्य 13. कोलोसेकारांक बरयलें पत्र अध्याय 3 वाक्य 13. एकामेकाक सोसून वरात, एकामेकाक सोसून वरात, एकामेकाक दुरसोंक कारण आसा जाल्यार एकामेका बक्षियात. तुम्ही तुमचे ते बक्षाने जेजून तुमकां दिल्ल्या बक्षाने बरी जावं दी. पळय मोगाचे न्हू कुटुंबांत आसतना आमी एकामेका बक्षून माया मोगाचे कुटुंब आमी बांदून हाडूंक जाय. आज निजाय की बेजाराय पडटा सबार कुटुंबांक पळयत आसतना आस्ते खातीर जाग्या खातीर पयशां खातीर बाबावा मदें उलोवणें ना. पळय मोगाच्या भावा आनी भयणीनो फकत पयशां खातीर आस्ते खातीर आपल्या भावाचेर रागार जाल्ले आपल्या भावाचेर या भयणीचे हल्लो चलयले तकले आमकां सबार पळोवंक मेळटात, सबार पळोवंक मेळटात. पळय मोगाच्या भावा आनी भयणीनो थोड्या दिसां आदीं मिसा उपरांत हांव एका स्त्रीयेक भेटलो आनी ती म्हणाली फादर लगभग 40 वर्सां जावन म्हजी भयण म्हजे लागीं उलयना फादर. 40 वर्सां पयलीं हांवें म्हज्या भयणीक खंयचें एक नाका जाल्लें उतार म्हणलें आज म्हणसर ती म्हजे लागीं उलयना. आमी एका बिल्डिंगांत रावता फादर. हरी एका दिसा वचून ताजें दार बडयता आनी ताजे लागीं उलोवंक प्रयत्न करता तरी ती म्हजे लागीं उलोवंक तयार ना फादर, म्हजे लागीं उलोवंक तयार ना. सबार फावटी हांवें तिका म्हणलें जर तुका म्हाका भोगसूंक असाध्य जाता जाल्यार हर एका दिसा तूं मिसाक येताय न्ही. मिसा वेळार जेजूक स्विकार करता आसतना त्याच उंड्यार आसल्या जेजू लागीं म्हाका भोगसूंक जाय अशी कृपा तूं माग. पळय मोगाच्या भावा आनी भयणीनो जर तुमकां आज तुमच्या भावा या भयणीक भोगसूंक असाध्य जाल्यार जेन्ना तुमी जेजूक स्विकार करतात, जेन्ना तुमी मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेतात त्याच जेजूची कृपा आनी आदार तुमच्या भावा या भयणीक भोगसूंक तुमी देवा लागीं मागा. खंडीत जावन तो देव तुमकां ती कृपा दितलो. जर आमी बक्षिना तर मोगाच्या भावा आनी भयणीनो कितले मागणे केल्यार कितले रतिरांत आमी भाग केल्यार आमकां कितेंच बरें फोन जायना. फातरा वयर उदक वतलें बरी जाता. वाचता आमी मातवाचें शुभ वर्तमान अध्याय 5 वाक्य 20 आनी 3 आनी 20 आनी 4 थंयसर जेजू म्हणटा तूं वेदी मुखार तुजे काणयेक भेटोवंक येता आसतना, तूं रेतिरेक येता आसतना, तूं मिसाक आयल्या वेळार, तूं आराधनाक आयल्या वेळार, तूं नोवेनाक हांगासर हर एका ब्रेस्तार आयल्या वेळार तुका तुज्या भावा या भयणी विरोध कितें आसा म्हूण कळत जाय जाल्यार, तूं तुज्या भावा या भयणी लागीं उलयना जाल्यार, तुका तुज्या भावा या भयणी लागीं द्वेश आसा जाल्यार, तुका तुज्या भावा या भयणी लागीं राग आसा जाल्यार पयलें वच तुज्या भावा लागीं राजी जा, भावा लागीं राजी जा, उपरांत ये तुजी काणयेक भेटय म्हणटा. पळय मोगाच्या भावा आनी भयणीनो कुटुंबांत आमी जियेत आसतना एकामेका बक्षून जिवया. पत्नीनो तुमच्या पतीक बक्षिया, पतीनो तुमच्या पत्नीक बक्षियात. भुरग्यानो तुमच्या आवय बापायक बक्षियात, आवय बापायनो तुमच्या भुरग्यांक बक्षियात. तेन्ना मात्र थंयसर एक सोबीत कुटुंब बांदून हाडूंक साध्य जाता. आनी तिसऱ्यांत कुटुंबांत जियेत आसतना पती आनी पतीन दोगी समान जावन आसात. कुटुंबांत जियेत आसतना पती आनी पतीन दोगी समान जावन आसात. देखून आमी वाचता आमी उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 20 आनी 1, 20 आनी 2 आनी 20 आनी 3. उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 20 आनी 1, 20 आनी 2 आनी 20 आनी 3 थंयसर आमी वाचता देवान येवेक आदामच्या बरयेंत हाडून रचले. देवान येवेक आदामच्या बरयेंत हाडून रचले. आनी उपरांत वाक्य 20 आनी 3 थंयसर आदाम येवेक पळोवन म्हणटा हे जावन आसा म्हज्या हाडाचे हाड आनी मांसाचे मांस. हे जावन आसा म्हज्या हाडाचे हाड आनी मांसाचे मांस. पळय मोगाच्या भावांनी भयणीनो समजून घेवया. येवेक आदामच्या बरयेंत हाडून रचले. तिका आदामच्या पांयात हाडून या तकलेंत हाडून रचूंक ना. अशें म्हणटा आसतना येव आदामाक कीळ माटाची या उंचल्या माटाची म्हूण न्हय बगार ती समान जावन आसात. देखून उगडास दवरा म्हणजे मोगाच्या भावा आनी भयणीनो कुटुंबांत जियेत आसतना हर एक पती आनी पत्नी समान जावन आसात, समान जावन आसात. सबार फुडें आमी पळयता सबार कुटुंबांनी हांव म्हज्या पती या पत्नीच्या की चड पयशे जोडटा, चड काम करता, म्हाका म्हज्या पतीच्या की या पत्नीच्या की बरें काम आसा. देखून हांवें सांगले बरी हेराणी आयक जाय, हांवें सांगले बरी म्हज्या कुटुंबांत हेराणी आयक जाय. म्हाका म्हज्या पत्नीच्या की या पतीच्या की चड जन्माय आसा. देखून हांवें सांगले बरी म्हज्या कुटुंबांत गरजे ना. मोगाच्या भावा आनी भयणीनो कुटुंबांत आमी जियेत आसतना समान जावन आसा. हर एकल्याच्या चिंतपाक आमी गौरव दिवया, हर एकल्याच्या उतराक आमी गौरव दिवया. थोड्या कुटुंबांनी आमी पळयता थोडे जण रिमोट कंट्रोल आसले बरी ते कितें सांगतात ताचे बरी जायचे.
दुसऱ्यांक उलोवंक थंयसर अवकाश ना म्हाका न्हू कुटुंबांत आमी जियेत आसतना एकामेकाच्या उतराक एकामेकाच्या चिंतनाक आमी गावराव दिवंक जाय तेन्ना मात्र थंयसर एक बरें कुटुंब बांदून हाडूंक आमकां साध्य जाता आनी चवथ्यान खालतेपणाचे शेगूण आमी आतांच कालतेपणा विशीं नियाळ केला रे कुटुंबांत जियेत आसतना मोगाचें न्हू एकामेका आमी खाल जावया बाबा फ्रांसीस अमोरिस लेतिशिया म्हणल्या बपत्रांत नंबर 90 आनी 8 थंयसर बरोवन अशें म्हणटा मोग खालतेपणाचेर बांदून हाडला मोग खालतेपणाचेर बांदून हाडला जर तुमकां एकामेका बगसूंक जाय एकामेकाची सेवा करूंक जाय एकामेका जाणा जावंक जाय तेन्ना तर तुमचें तें आसचो तो हांकार नास जावंक जाय आनी खालतेपण तुमचें तें वाडोवंक जाय जेन्ना आमचें तें खालतेपण आसा मोगाच्या भावा आनी भयणो कुटुंबांत शांती समाधानान एकामेकाची सेवा करून जियोंक आमकां साध्य जाता आनी तशेंच हे शेगूण खालतेपणाचे शेगूण आमच्या जिवितांत ती आमी रुता करया सबार पोटी आमी पळयता आमी फामाद जाल्ल्या वेळार आमी कितें चिंता हेरांनी म्हाका गौरव दिजे हेरांनी म्हाका मान दिजे हेरांनी म्हाका सन्मान करीचे गौरव दिजे म्हणल्यार चिंताप हांकाराचें चिंताप आमचें तें आसा जर म्हाकाच्या भावा आनी भयणीनो आमी हांकारान आनी वडपणां भरता तर हो हांकार आमचें तें आसची थाळ येता नाश करतलो तशेंच जर देवान आमकां ग्रेस्त काय दिल्या जाल्यार देवा मुखार आमी घालती जावया देवा मुखार आमी हांकारान आनी वडपणान भरचें नाका सिराकासो ग्रंथ अध्याय 5 वाक्य 1 सिराकासो ग्रंथ अध्याय 5 वाक्य 1 थंयसर अशें बरयला तुज्या ग्रेस्त कायेचेर तूं पातयेनी दवरी नाका तुज्या ग्रेस्त कायेचेर तूं पातयेनी दवरी नाका म्हाका जाय तितलें आसा म्हणून नाका वय म्हाकाचें आमचें तें कितें आसा तें देवान दिल्लें देखून देवा मुखार आमी घालती जावया मातेवाची शुभ वर्तमान अध्याय 20 आनी 3 वाक्य बरा जो कोण आपणाकच वर्तो करता ताका देव घालतो करतलो जो कोण आपणाकच घालतो करता ताका देव वर्तो करतलो देखून देवा मुखार आमी घाल जावया सांत पाऊल कोरिंथीकांक बरयल्या पत्रांत अध्याय 4 वाक्य 7 थंयसर तो बरोवन अशें म्हणटा तूं हेरांच्या की वड म्हण तुका कोणें सांगलें तूं हेरांच्या की वड म्हण तुका कोणें सांगलें तें कितें तुजे लागीं आसा तें तुका हेरांनी जाल्लें जाल्यार तुजें म्हूण तूं कित्याक बाडाय आनी हांकारान भरताय वय मोगाचें आमचें तें कितें आसा तें देवान आमकां दिल्लें जावन आसा देखून आमी देवा मुखार घालती जावया कुटुंबांत जियेत आसतना एकामेका मुखार घालती जावया तेन्ना एक सोबीत कुटुंब बांदून हाडूंक आमकां साध्य जाता तशेंच आनी एक शेगूण सोंसणिकायेचें शेगूण आमी कुटुंबांत जियेत आसतना सोंसणिकायेचें शेगूण आमी आमच्या जिवितांत रुता करूंक जाय जेन्ना पती रागार जाता तेन्ना पतीन सोंसणिकाय सांबाळूंक जाय जेन्ना पतीन रागार जाता पतीन सोंसणिकाय सांबाळूंक जाय जेन्ना भुरगीं रागार जातात आवय बापायनी सोंसणिकाय सांबाळूंक जाय जेन्ना आवय बापाय रागार जातात भुरग्यांनी सोंसणिकाय सांबाळूंक जाय जेन्ना आमचें तें सोंसणिकायेचें शेगूण आसा मोगाचें एक बरें कुटुंब बांदून हाडूंक आमकां साध्य जाता वाचता आमी लुकाचें शुभ वर्तमान अध्याय 20 आनी 1 वाक्य 19 लुकाचें शुभ वर्तमान अध्याय 20 आनी 1 वाक्य 19 थंयसर जेजू बरोवन अशें म्हणटा तुमचें तें आसल्या दीग सोंसणिकाये द्वारे तुमी तुमचें जिवीत सांबाळटल्यात देखून मोगाच्या भावा आनी भयणो थोडो वेळ आमचें कुटुंबां आमी जेजूक समर्पण दिवया आमच्या कुटुंबांत कितें उणेपण आसा जाल्यार ते जेजूक आमी समर्पण दिवया आमच्या भुरग्यांक आमच्या कुटुंबांत आसच्या युवजनांक आमच्या कुटुंबांत आसच्या प्रायस्त पिडेस्तांक जेजूक समर्पण दिवन एक समर्पणाचे गितां मुखांतर जेजूची स्तुती करया सर्व आमी उबे रावन आमचे कुटुंबाचे जेजूक समर्पण दिवन सांगात आमी गावया